एंजियोग्राम करीचे म्हळ्यार इमिडिएट हांव येवन हांगा बळोक जेजूच्या इमाजी मुखार रावन मागीर हांव म्हणून म्हाका बगलें हांव परतें हॉस्पिटलाक विजीट दिवंक गेलीं येताना हे म्हजो न्हवरो बरें हसत्या तोंडांत आसा. एंजियोग्राम केल्ल्या वेळार ताच्या काल्या हार्टान जावन देखीत 80 ब्लॉक्स ना म्हणलें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. हांव बिना डिकॉस्टा सुमार 17 वर्सां म्हजो न्हवरो गल्फान काम करनासलो. गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताका पाटीन ताची रजा मुगदो न्हू एक ब्रेस्तर आमी हांगा नोवेन जावन मेनीन जेजूच्या इगर्जी नोवेन जावन आमी घरा गेल्ल्या वेळार दनपारांच्यान जेवन जावन येयल्ल्या वेळान ताका हड्ड्यान दूख सुरू जाली. हड्ड्यान दूख सुरू जाली म्हणून आमी डॉक्टरा कडेन व्हेलें. एंजियोग्राम करीचें म्हळ्यार इमिडिएट सांगलें. हॉस्पिटलांत आमी एडमीट जाले. हांव एडमीट जावन एंजियोग्रामाक ताका पुरें प्रिपेर कर ना एंजियोग्रामाच्या थिएटरा भितर व्हरचें जाल्यार म्हाका म्हणा लागलो तूं वचून जेवन ये दनपारांचें म्हणून. हांव कितें हिंगी दनपारांचें जेवंक येता म्हणटाना म्हाका मानून तर लागल ना जायत हांव येवन हांगा बळोक जेजूच्या इमाजी मुखार रावन मागीर हांव म्हणून म्हाका बगलें. तशें हांव सीदा इगर्जीक आयलीं. येवन हांव रोडोन गळगळ्या मेनीन जेजू कडेन हांवें मस्त मागलें म्हज्या न्हवऱ्याक खंयचेंय कितेंय आसल्यार तूं ताका आपडून गूण कर म्हणून. हें मागिल्ल्या वेळार तें जावन हांव परतें हॉस्पिटलाक विजीट दिवंक गेलीं येताना हे म्हजो न्हवरो बरें हसत्या तोंडांत आसा. ताणें म्हाका पयलें सवाल विचारलें तूं इगर्जी गेलें गी म्हणून. हांवें सांगलें तुका कोणें सांगलें म्हणून. तो म्हणा लागलो ना म्हाका त्या थिएटरा भितर व्हरचें जाल्यार थंय आसलें तें मिशिनांत रावलें म्हणून. आमकां एक भारी अजाप जालें. म्हजो न्हवरो म्हणा लागलो खंडीत तुजें मागणें मिनीन जेजून आयकलें. म्हाका कितेंच ना आमी एंजियोग्राम करचें नाका पयशे बी बाडचे नाकात आनी म्हजी भलायकी बिगडोवंक पुरो म्हणून तशें सांगल्या वेळार जायत म्हळें हांवें म्हणून ना हांवें मागीर म्हाका मतींत एक तर दुबाव जालो ना आमी करचें करया कित्याक आनी 1-2 हप्त्यांनी तूं गल्फाक येसो आसाय थंय गेल्यार मागीर तुका कितें जावं नजो देखून आमी करचें करया एंजियोग्राम म्हणलें. तितलें जाताना आमी चिंतलें की आज आमी हांगा रावल्यार कांय आमकां 2 दिसांचें पळय बिल येतलें सो आमी घरा या म्हणून घरा येयलीं. हांव दुसरे दिसा वेचचें म्हणून कित्याक तांचें मिशीन तें रिपेरी जाय जाल्यार तांणी बँगलोर तावन इंजिनियर्स हाडून जायचे ते आज राती भायर सरतात फाल्यां सकाळीं पावतात. तें मिशीन रिपेर जाल्या मागीर आमी तुमकां कॉल करता म्हणा लागले. सो आमी घरा भितर येवन पावचे जाल्यार आमकां थंयच्यान कॉल आयलें की आमचें मिशीन आपणे आप समज जालें म्हणून. हांवें म्हज्या न्हवऱ्या म्हणलें या आमी पाटी एंजियोग्राम करचें करया खंडीत तुका कितली पिडा ना पूण आमच्या मतीन कितें एक दुबाव आसल्यार क्लियर करून सोडया कित्याक म्हळ्यार तूं गेल्या मागीर तुका कितेंच तें प्रॉब्लेम जावं नजो म्हणून ताका एंजियोग्राम केलें. एंजियोग्राम केल्ल्या वेळार ताच्या काल्या हार्टान जावन देखीत 80 ब्लॉक्स ना म्हणलें. सो ताच्या मागीर म्हाका एका मिनीन जेजू वयर आनकी म्हजी भक्त सडली. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे.